व्हॉट्सअप गाइज, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग. आणि पुढे जाके गुड मॉर्निंग. घंटी जल्ले आता 6:45. तर ऍक्च्युअली आम्ही 6:30 का उठलेली ती आहे उठायली. आता आम्ही वग्गी उठायचं स्टार्ट केले. तर आता पळया कितले दिवस आम्ही वग्गी उठत आधी. आज हांगा मोड असो केन केन हांगा मोड असता, केन केन हांगा वत असता, काही गत ना. चलो पळया आता ब्रेकफास्ट खातीर रेडी करूया. दूध काढूया, चा करूया. आता डिसाइड केला की कसं करची करून आज एक युनिक पोळ काढया. म्हळ्यार एक शेवयांची पोळो. कन्फ्यूज जाल ना तुम्ही कसं करून. तर म्हाका एक ना कसं करतस नव्याची हांव एक पळयला. आता पळोवया त्या ट्राय करता. इन्स्टंट आशिल्लें ताजे खातीर हांव करतस. तर चलो स्टार्ट करूया. पळोवया आता तुमकां दाखयता कसं कसं घालचें आसता तूं थोडं थोडं इम्प्रोवायज करतस. तर हांगा शेवयां काडल्या. आता ह्या शेवया आसता हांव फर्स्ट भाजून घेता, रोस्ट करता. हे हांव एक दोन घेतला. हाका आतां फर्स्ट रोस्ट करूया. हे हांव रेसिपी पळयलां. हांव येदोळटे आयकनी आशिल्लें. तर अशींची पळयता पळयतना आतां म्हाका तें दिसलें सिंपल आशिल्लें, इजी आशिल्लें. डिसायड केलें चलो हे हांवें एक ट्राय करून पळोवया कशी जाता करून. अशी आलोचन कर न्ही की ना हय शेवयांचे पोळ जातो हे. पळया आतां कसं नाही ट्राय करूया. एक्सपेरिमेंट करता करता कसं प्रॉब्लेम आसा. इजी तो असं ट्राय कर का कसं नाही लायक करून आता फर्स्ट रोस्ट करता. रोस्ट जाला, ब्राऊन जाला ते सुपर एक नंबर. आता कसं करता हा कसं न्हय थोडे निवो च्या दवरता. म्हळ्यार चिके थंड जातालो ना ते निवो च्या दवरला. आता एक काम करूया. आता कांदोच की करता म्हाका. हा शुभदा सांगतेस की कांदो असं करून मसाला आणि कांदो पळय कांड दवरला. तर आता लायक करून चॉप करूया. चॉपिंग आणि पुरो जाला. आले, मिरसांग, कांदो, करबेव आणि हे आमगे प्रिय मित्र धनिया हे पुरो मसाला रेडी. आता एक काम करा फटाफट आता तयारी करूया. पीठ रेडी करच्या खातीर रायस फ्लावर घेतला. ताजी मागीर थोडे रुलावंक घालया क्रिस्पीनेस ना खातीर. आणि आमकडे लायक शेवयांची लायक भाजून थंड जावन गेला. आता सुपर जाला. हे आमगे आयची इन्ग्रेडियंट्स. तो हांगा तो 1 कप राईस फ्लावर घेतला आणि अर्ध कप रुलावून घेतला क्रिस्पीनेसा खातीर हातूंत घालला. आता बाकीचे असतो हे पुरा मसाला असतो हातूंत घालता. हा जिरे घालचे असत आणि मागीर मीठ सुपर. आणि लायक कोणता कसं पानपळ्या पीठ म्हणके लायक नो म्हळ्यार पातळ करचे सुपर जाता. तर आता उदक घालला. आता लायक करून मिक्स करूया आणि पीठ रेडी करूया. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. पळय वग्गी उठले रे ताळ ओपन जाता होय न्हू. तो वग्गी उठा आणि के 5 घंटे 4.5 घंटे उठा. पण आज कसं करतोस पळय हांगा हे पळय हे शेवयांचे पोळो. होय म्हाका गत ना कसं करून हांव ट्राय करतस. पळय रिॲक्शन पळय कशी करून. मग टेन्शन येतच खंय खंय दुखून कशें कशें शोधिता. होय शोधू का न्हय. आता आमकां फटाफट कसं जाव का ब्रेकफास्ट शोधू का न्हय. अशी थोडी हांव कसं बनयता गतस. म्हाका सांगू तू कुरकुरी भेंडी. कसं नाही कुरकुरी भेंडी. तर मला त्या कुरकुर जात की म्हळ्यार लाकडा म्हणके वे म्हळ्यार म्हाका दांत होता जी कुरकुऱ्या म्हणगे. कुरकुऱ्या म्हणके म्हणला रे. भिंडी क्रिस्पी भेंडी. क्रिस्पी भिंडी. अच्छा खावच्या जाता न्हय त्या निमगीत कसं ना नाही हांव नंतर खावच्या म्हळ्यार पकव ना की यार. आता तू पकयतली हांव काही पकयतस तुका. तू म्हाका पकयतस. हांव काय पकयन तुका. पळयता हांव करू स्टार्ट करता. ठीक आहे तू कर. तू हांगा करी हांव थंय भायर चॉप करता. मला तुका गॅस भायर जाऊन रे. चॉपिंग. अच्छा चॉपिंग हांव लेगले ती गॅस भायर घाल दिवका करून अशी लेखला ना. चलो हाका फर्स्ट मिक्स करता. तुका भायर घालता. जाय ते घाली म्हाकाच भायर घाली. चलो मिक्स करता का. फक्त ना टेन्शन येतस या पळोवन अशें दिसता नाश्ता मेळटल की ना. नाश्ता नाही तान्नी तें कित्याक कळून जालें. ते कळून की दिसता. मग नेमकी तसं हे बदल असनो रेसिपी करून हांगा ती शेवय पळोवन ती ना टेन्शन आयले कसं जाता करून. होय हांगा भेंडी तरी हांव वॉश करता. हांगा उदक घालता चिकी उडटा ऊन पडला. पुरा भेंडी घालता वय थोडं जाता की हे पुरा करी हे पावना रात्री ते मागीर आमकां. पीठ रेडी जाला पळया सुपर. हे पळया कशी पानपोळा म्हणके दिसता. होय तशी करची पानपोळा म्हणकेची शेवय पळय.
शेवय पळेल रे साहेबा पोळ जातल की ना ते सांग ते आता मागत ना पळो का आता त्या पोळ्या जाते की ना फर्स्ट आता ताका थोडे वेळा खातीर दवर ताका सेटलमेंट होय सेटलमेंट खातीर ट्राय करूया आज कशी जात करून काजी या नाश्ता जाईन गेला रे कतल सीधा कतल गे जाल्ले चलो ठीक आहे कसं तर जाताल ना पळो आता कसं ट्राय करतास हे कसं आज नवीन स्टाईल स्ट्रेट भेंडीचे 4 पीस करचे 1 2 अच्छा 3 and 4 तर कसं जात हाजे मागीर हाजे स्लिट भेंडी करचे मागीर हांतू भितर मसाला बिसाला घालचे बेसन घालचे तांदळा पिठी घाल न्हू पुरो मिक्स कर न्हू अशी करचे ताका कशी करचे अशी आणि मागीर फ्राय करचे पॅनात सुपर वय बार हुशार असतो आता कोण कोण लोक हाका डीप फ्राय करतात पण आमकां नाका आणि तू रुलाव घालच्या ना क्रिस्पी खातीर ना क्रिस्पी खातीर आनी तू तांदळा पीठ घालता आसत अच्छा तांदळा पिठी ओके पुरान तू रुल्लान घुसव नक तू पुरान तू रुलाव घुसो नाका जायतो आता लायक कट करतोय त्यादल ते आमगे पीठ रेडी जात काही गोंधळ करचे पैसे हांव लागले हांगा हॉला नुसतं बसता हो वय जायत आरामशेर बैस तू कसं शेवयांची पोळ खावे तस तू खावय खाली म्हाका इतले टेन्शन आयला की ते जाते कशी म्हणून आता म्हाका गोत ना कशी जात करून शेवय तांदूळ म्हाका दिसता चड पडली दिसता हांव थोडे घाल कासिला अर्ध कप 1 कप घाल्ले हांव तू रेसिपीन कसा पळयलेलं मागीर म्हाका गोत ना कसन पडेल हांव अशी वयर वयर पळोवचे तू आणि ताजे मागीर हांव मेगेल इम्प्रोवाइज करचे करी त्यादल ते हांव आता ते पळयता पीठ जाल्ले की ना बरं अरे वा सुपर चलो हांग पीठ रेडी जाला चिके आनी म्हाका दिसता पातळ करता की कसं ना चिको चलो लायक कोण मिक्स करता आता म्हाका दिसता शेवय चड जाल्ली दिसता पाणी उदक घालता आनी के पातळ करता तो हांगा कायली ऊन करी आता हांगा चिके उदक घालून लायक करून हाका पातळ केला आनी सुपर चलो फर्स्ट टाइम करतास पळोवया एक्सपेरिमेंट कशी जाता करून तर तापला की ना पळोवया कायली ओ सुपर कायली वांग रेडी जाल्या फटाफट घालया आता ओहो आहा सुपर तरी आमगे शेवयांची पोळो रेडी जाता सद चलो हाका लायक करून आता क्रिस्पी करूया हाका 1 नंबर सुपर होय आज क्रिस्पी डे अंगे एक पडे अंगे पळे कशी जाला पळे हे पळे ओ माय गॉड लाईफ हा फर्स्ट टाइम हांव पळयतास हें शेवयचे पोळो तुवें लायफाक म्हाका फर्स्ट टाइम पळयतास ते मस्त फूड पडलेला तसन तरी करपात आसा कोण ताका दाळी पळय तू हांगा हांव मेगल पोळ पळयता कशी करून हांव फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करतास ताजे खातीर हांव फर्स्ट पळयतास कशी जातास करून बट ये म्हाका एक डाऊट आसा न्हू कसं ना हे शेवय कच्च्या लगाच ना खाताना ना. तिंबयला म्हणते तिंबयला करून हांव ताका रोस्ट केला रोस्ट केला तर रोस्ट केला हरवे लागगा ना भिवू नाका तू वय ओके. तुका लायक कोण खावेतालो हांव टेन्शन घेऊ नाका कसं गो तसं म्हाका खावचें आसा भारी उठन तू बाय भिंडी वेट करता आ जय वस चलो हांगा क्रिस्पी पोळ रेडी जातास आहा कसं परमळ येतास कांदाचे ते आमगेल्या धनियाचे सुपर 1 नंबर कशी ट्राय करा तुम्ही ट्राय करा आणि म्हाका सांगा कमेंटान तू की कशी जाता गोता म्हाका तुम्ही ट्राय केला की ना बट हांव फर्स्ट टाइम ट्राय करतास चलो तुम्ही ट्राय करा आणि त्याजवळ हांगा लायक कोण पको हे भिंडी चॉप कोण जाल्ला हे गेले सुपर स्ट्रेट भिंडी पळय ओ हो या पळय हांगा पलटी मारता ओय होय कसं क्रिस्पी जाल्लो पळय सुपर तो म्हळ्यार आईचे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल तू टेस्टाच टेन्शन घेऊ नका खाली आमी प्रिपेरेशन म्हाका टेन्शन असेल की जात की ना करून सुपर 1 नंबर जाला ताजी मागीर हुनो न खाव काय हुनो न खाल्यार टेस्टी पोळ रेडी जाला सुपर कशी दिसतस सुपर न्हय चलो आता गरम खाव्या कांड दवरला प्लेटान तू वाव किती छान दिसतस या आता यो नेक्स्ट करता असा मास्टर शेफ गणेश किनी एका साईडा मस्त घाल नका वाव ते अगर दाटा कर न्ही जाल्यार ते पोळ निकळना कळलं ओ कशी सुपर न्हय सुपर दांगणलाय नाका अशी क्रिस्पी जावो एक काम करा मी टेस्ट कोण पळय ताजे खातीर तर आपले हांगा ओके जाय तू ताजी खातीर राव टेस्ट कोण पळय आता 1 2 3 गो गाइस म्हळ्यार कसं नाही मला झाला होय एक्सप्रेशन मागीर येता बिकॉज हांव खावन पळयता त्या शेवय मागीर तोंडा येवका म्हण ताजे खातीर वेट कर म्हळ्यार शेवय कशी लागता असं त्या खावन पळय
सुपर. अशी दिसतं असं डोसा वाटू फ्राईड नूडल केला मीठ ऊन पडलं. चिक्के बट काही काय असं हां चिक्के घाल मीठ चिकी घालता मीठ. बट म्हाका समोसा ऍक्च्युली समोसा चल ठीक आसा. म्हाका दिसता चिकी मीठ ऊन पडल्या हां ना. बरोबर चढ म्हाका आता कंट्रोल जायना. अरे सॉलिडच ये हां टेस्ट लाई झाला यार. होतं तुम्ही खाते खाते ते रवा डोसा म्हणजे लागतं असं होय. मीन्स रवा डोसा विथ दॅट मसाला. बट यम्मी असं सुपर आणि क्रिस्पी जाल्यार आनी काय सुपर जाता आशिल्लो. ओके सुपर जाला ज्याला क्रिस्पी पण हांग सायडाच्या पण खाऊच्या का बनवून पण क्रिस्पी तर असं वय क्रिस्पी असं वय करेक्ट. फटाफट एक करता. कॉल घेल पडटा तू भिंडी फ्राय कर खातो. ओके भिंडी फ्राय करच्या बाकी असं ते प्रिपरेशन स्टार्ट करता असं अंग पुरा मसाल पुरा रेडी केला तिने हांगा. हळदी पिट्टी मिरसांगी पिट्टी गरम मसाला आमचूर कितले दिवस भायर मागीर आयला आमचूर राईस फ्लावर मीठ आणि बेसन. बेसन हे पुरा आता ही अख्खं मिक्स करतली. कशी मिक्स करता अशी वयल्यान वयल्यान घालतो वय हल्दी पिट्टी गरम मसाला मिरसांगी पिट्टी नमक राईस फ्लावर बेसन आमचूर तर ते लायक करून पुरा मिक्स करताच ही आता. चिके दवरची थोडे वेळ. ओके उद्दा घालचा नव्हता का. ना चलो ठीक आहे. भिंडीची उद्दा सोडता. अच्छा भिंडीचे उद्दा असोय म्हणजे ते जाता आपोआप ताका मॉइश्चर येत ताका. अच्छा ओके ठीक आहे. तो लायक करून मिक्स करतास. आज हे फुल भिंडी फ्राय सेकंड लायक करून क्रिस्पी जाला पड्या. होय 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 ये देख या बड्या सुपर नो है. चलो हा का पलटी मारना यामुळे लायक कोण पकला है ना. चलो प्लेटांत घालचे. वाव तो आता काय दवरल्या आणि तयार कसं घाललं गो तू. साईडा वरते त्या हॉट पॅन नव्हतं तशी नव्हत्या त्या डोसा पॅन त्या मसाला डोसा पॅन. अच्छा चल एनीवेज या पडाय हा अंग रेडी झाला. ते मॉइश्चर आपोआप जल्दी पडाय. वय सुपर झाला. आता अंग घाली आम्ही तो आता पडा भिंडी घालतास फ्राय जावच्या का तरी सुपर. चलो जत्ताच भिंडी फ्राय आज लायक करणं चपाती वाटू भिंडी फ्राय खाऊया. अंग पोळे लायक करून क्रिस्पी झाला. आज फुल स्पेशल होय ना भिंडी फ्राय अँड डोसा. क्रिस्पी डे आज क्रिस्पी डे सुपर. या आमगे लायचे दनपारची लंच. ओ वाव भिंडी लायक करून क्रिस्पी झाला यार. चल आणि के थोडे जाऊ का सुपर. पलटी मारला जस्ट. दुसरी काय लिंत गेला मला वगी जाऊच्या का तरी. तू सांगतस ऊन पडता या पडे लायक कोण चिरमुट्याला ऊन पडतं मला चढ जातं. होय ऊन पडतं मला चढ जाते नाही. तू सांगतस तर चढ जातोय भिंडी या आणि के ऊन जातं पण कशी झाला पड्या. ठीक है ना बट कुछ तो डिफरेंट खाने के लिए कुछ करना पड़ता है. हो सुपर झाला गो. आता या एक टेस्ट करून पडा मीठ बीट समज मागीर कसं ऍडजस्ट कर का हेंगे एक क्रिस्पी वाला अगो हुनस चलो फूक मान खा. काय कर मग लागे आई मीठ चिके हुनस होया वय चिक्की ऊन असं बट ठीक आहे. घालिया थोडा पंचाग का बॅटर ठीक आहे नो प्रॉब्लेम चलता. झाली, त्यात झाली. काढी नाजा आणि ते करपत आल्या. तो भिंडी रेडी क्रिस्पी भिंडी सॉलिड क्रिस्पी झाला एकदम मस्त सुपर. आता रंड पुरा रेडी झाला. क्रिस्पी भिंडी रेडी. आमच्या ब्रेकफास्ट रेडी. आता ब्रेकफास्ट करता ती राईस आणि पुरा झाला. आता एक वेळ झाला. 3 hours later. चुनो आज पाऊस नासील करून सोडली ती चुनो. आता जस्ट रांद पाणी होऊन केलंय. आता जेवण घेता तर चपात कर न्ही हांव शीत जेवता असं. सॉलिड भिंडी फ्राय एक नंबर मस्त टेस्टी असं लायक करून त्या क्रिस्पीनेस मागे मसाला लावून ताका टेस्टी झाला. Later that same evening. किती जोर पाऊस आयला पळय. बापरे आज पुरो दिवस पाऊसूच हांगा. नशीब आज म्हाका काही वचना आशिल घरकडे ताकून क्लास आशिल्ले. शुभदा जस्ट आता क्लिनिका पावल्या. तिका फोन आयलो तर जस्ट आता म्हगेल काम जाल्लें आनी हांव आतां चपात करता असं आनी भिंडी फ्राय. तर डिनर रेडी झाला. चपाती भिंडी फ्राय आणि खाकडी. अरे तू फ्री आसा होय केन फ्री झालो. हांव फ्री आशिल्लो मागेल्या थोडे वेळ जाल्ले. हांव लागले तू बिझी आसा. क्लास कॅन्सल जाल्ले वापस. ते कोण सांगता ते म्हाका करता.
कसन टाइमपास थोड्या केलं वेळ उरलेच असेल हांव. तू घरकडे येऊ का इथलं पाऊसच भाई जेवलो की ना हा जस्ट जेवलो तो कशी जालेला आजी उपर झालं एक नंबर कुरकुरी भेंडी लांबास्ट सगळ्या ऑफिसान सगळ्यांक लायक झालं म्हाका खावच्या मेळली ते भेंडी आज लंच ब्रेका पुढे टिफिन ओपन कर आयशी राबून खाल्ला मला लंचान मेगेल भेंडी सरलेलो ऑलरेडी मागीर मेगेल आनी एक फ्रेंडान प्रॉन्स हाडलेले हांव काय केलें प्रॉन्स खाल्ले बाई हा मग भेंडी खाऊ काय प्रॉन्स खाऊ का गे बाई ना ऍक्च्युअली मग प्रॉन्सच आहे ना मग लायकच आहे ना प्रॉन्स यो प्रॉन्स खायना गायज ही डझंट ईट प्रॉन्स ऍट ऑल कसन पावस आजी सुपर एक नंबर मग काय प्रॉब्लेम ना घरकडे असेल आजी हा फुल दिवस वा तर आज वेनसडे मेगेला फुल डे इव्हनिंग क्लास ना आशिल वा इव्हनिंग एक मात्र असेल लागी असेल ताची मागीर घरकडे असेल काय दूर दूर ना असेल हो हे बघा जाल्लं तर जेवण झालं आता निदोचे आमगे तयारी पाऊस आताही असं पाऊस रब्बनी आज मस्त पाऊस असा कंडुकून हो एकची काय अंग आता मुसमुसत असं आय एम हॅव्हिंग फीवर तो म्हणले फाली तू बघी उठन ना हांव मेगेल दोळे ओपन जाता तेन्ना उठयतलो आवड थिंबील ना ऑफिसात दुखून येता ना दॅट इज वाय म्हाका तिके बॉडी कणकण जावचो लागली मग थंडी लागतस मग फॅनने लाईन जाल्यार चलतलो अशी फील जातस आता मी आमको व्हिडिओ एंड करता ते तुमको पुरो जणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयले रे प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल गाइस गुड नाईट बाय बाय